मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सूर्यपुळाचे हेडलाईन्स। दिवचलच्या काँग्रेस ब्लॉक संयोजकाचेर वाठादेव व्हाळशी बायपासार काय अनोळख्यांनी केलो हल्लो। आता अशेच हल्ल्यांचो सिलसिलो घडत रावतलो वय सामान्य गोंयकारांक पडला प्रश्न। नुस्तेमारांक साबार समस्यांचो रेवाडो। उदकांत व्हडा प्रमाणात तयार जाल्ल्या हायड्रोफायटाक लागून नुस्तेमारीत आडमेळी। नुस्तेमारांनी उक्तायलो हुस्को। गांवचो सैम आनी लोकहिताची राखण करपा खातीर आंदोलन चालूच दवरतले, चिंबलकारांची शिटकावणी। आमी आसात लोकांच्या वांगडा, सरपंचान दिले उतर। आणि आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। गुन्ह्याव पे गुन्ह्यावांनी भर पडपी गोंय राज्यात आनीक एक हल्ल्याचो आस्पाव जाला। दिवचलचो काँग्रेस ब्लॉक संयोजक मनोज नाईक हाचेर काल राती वाठादेव व्हाळशी बायपासार काय अनोळख्यांनी हल्लो केलो। काँग्रेस पक्षान हे घडणुकेचो खर निषेध करून तातूंत सामील आशिल्ल्यांचेर खर कारवाई करपाची मागणी केल्या। आता वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान विरोधी पक्षांचेर अशेच हल्ले जायत रावतले काय कितें, गोंयकारांक प्रस्न पडला। माहिती प्रमाण काल राती उसरा मनोज नाईक कामावयल्यान घरा वतालो। दिवचल व्हाळशी बायपास रस्त्यार पावतकच ताचेर अज्ञात लोकांनी हल्लो केलो। राजकीय वावुरप्यांचेर अशे हल्ले जाल्ल्यान राज्यांतली सुवेवस्था धोक्यांत आसा हे दिसून येता अशें पक्ष कार्यकर्त्यांनी सांगले। कांय दिसा आदीं शिवसेनाच्या गोंय मुखेलीचेर घरांत हल्लो जाल्लो। ताच्या घरार गुळयांनी फार केल्ले। ते वेळार तो घरांत नाशिल्लो। आतां खुलेआम काँग्रेसीच्या ब्लॉक संयोजकाचेर हल्लो जाला। फक्त विरोधी पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचेर हल्ले जावपाचे कारण कितें? वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान हे रचिल्ले षडयंत्र? राज्यांत पावपी गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाचेर कोण भर दितलो आनी भर दितलो काय ना तेंवूय महत्वाचें। काल राती साधारण 10:15 दरम्यान आमचो बिचोलेचो काँग्रेसचो ब्लॉक कन्व्हिनर बाब मनोज नाईक हाचेर काल भ्याड हल्लो म्हणजे भित्र हल्लो जो आसा तसो हल्लो आज काल मनोजाचेर केल्लो। रिजन खबर ना, पण हल्लेखोरान हल्लो करता आसतना म्हणलं तुका काँग्रेसचें काम करता तुका काँग्रेस जाय असो म्हणलो आनी ताचेर हल्लो केलो। शेंटा ताचेर मातशी मुटूय लागली, तोंडार बसले ताच्या आनी धक्काबुक्की जाली। ते हातून तो एकटो कोण तो पडलो आनी थंयच्यान ते पळून गेले। मनोज इमिजिएटली पोलीस स्टेशनार येवन ताचेर आज काल राती इमिजिएटली कंप्लेनूय जाली। आमी आज ती चवकशी करपाक आयिल्ले की कितें जालां काय म्हणून। थंय CCTV फुटेज जी आसा त्या भागान तो पळोवपाचो प्रयत्न केला जाल्यार ते पुसटशें जी दिसता, बायक दिसता पूण नंबर दिसना। एक स्कूटर आशिल्ली तातूंत ताचेर 2 भुरगे आशिल्ले आनी एक नॅनो गाडी आशिल्ली विच वॉज टिंटेड गाडी आशिल्ली ती आनी तातूंत त्या गाडीन कितले आशिल्ले तें खबर ना। पूण अशा पद्दतीचें भ्याड कृत्य म्हणजे भंय घालपा खातीर जे काँग्रेसचे हांगा जे काम चालू आसा दिवचलच्या वाठारांत किंवा दिवचल मतदारसंघान आनी त्याच बरोबर दिवचलच्या बाकीच्या तालुक्यान म्हाका दिसता हे पळोवन खंय ना खंय तरी अपोनंट जे आसा, ऑपोजीट पार्टी जे आसात ते खंय ना खंय तरी भयभीत जाल्यात आनी हाजोच एक भाग म्हणून आज आमच्या कार्यकर्त्याचेर जो आमचो काँग्रेसचो एक मोठो खांबो दिवचलचो ताजेरूच आज हल्लो करपाचो जो आसा हो विशय जो आसा हो आमी लावन धरतले। आज एका आमच्या कार्यकर्त्याचेर हात लागिल्लो आसा। आमी हाजो पूर्णपणे निषेध करता। एज अ GPCC स्पोक्सपर्सन ह्या नात्यान हांव ह्या गजालीचो निषेध करता आनी हांव त्याच बरोबर आमच्या बाकीच्या कार्यकर्त्यांक सांगूंक सोदता की हातून तुमी भिवपाची गरज ना। जे आमचे सिंपथायझर्स आसात तांकांय हांव अपील करता की ह्या गजालींतल्यान तुमी भिवू नाकात। हाजो धसको जो आसा तो ऑपोजीट पार्टीन कितलो घेतला आमच्या कामाचो आनी आमी ज्या पद्दतीन काम हांगा चालू केला ताचो धसको जो ऑपोजीट पार्टीन घेतला हे आतां दिसून येता। काल राती दरम्यान 10:15च्या टायमार हांव दिसून येतालो आमचो बायपास रोड न्यू जो आसा दिवचलचो थंयसर एक मातसो मुतूंक वचपा खातीर रावलो थंयसर। म्हणजे जेन्ना गाडी थारिली तेन्ना फाटल्यान 2 व्हिलरीन 1-2 जाण भुरगे येवन रावले आनी तेच्या उपरांत हांव तर गाडयेनूच आसा, फोनार आसलो। जेन्ना फोन दवरून भायर सरलो आनी फुडें मुतूंक गेलो तितल्यान फाटसून गाडयो घालीत कोण तरी काँग्रेस जाय करून गेलो। म्हाका कळुना कितें जालें तें सगळें, पूण जेन्ना पळयता फाटल्यान पळयता तेन्ना म्हाजेर फाटसून तेणें हात धरलो। ह्या हितून जी झडप जाली तितून हांवें तेचेर खड मारली आनी म्हाजो जीव पयलीं हांवें सेफ केलो, गाडयेन गेलो पयलीं।
त्याच बरोबर जो पडलेलो आहा तो उठून ते टू व्हिलर घेऊन पळयलो आणि त्याच्या बरोबर एक नॅनो कार आसली ती सामकी अशा स्पिडीन गेली की बाबा ती कोणाक चिड्डून उडयतली अशी तर सामके घाई गडबडीन ते गेले. पूण ओवरऑल जर पळयशात जाल्यार हो हल्लो जो आहा पळय हो फक्त आमकां भेश्टोवपा खातीर केला असो तरी म्हाका दिसता. कारण जे आयज आमी काम काँग्रेसीचे पोटतिडकीन करता दिवचलच्या मतदारसंघात तेन्ना हे आमकां खंय तरी भेश्टोवपा खातीर तुमी आनी काँग्रेसीक फुडें व्हरचें न्हू, काँग्रेसीचें काम करचें न्हू अशा पद्दतीन हो हल्लो केला मागीर. पूण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां अशें इतले हल्ले जाले म्हूण आमी भिवपाचें ना आनी काँग्रेसीचें काम ह्यान पयलीं जें चालू आसलें तेच्या आनी 2 पटीन चड काम चालू जातलें आतां. तुका कितें लागला बी काय? म्हाका तिणें जेन्ना शर्टातून ओडलो हें करतालो तो म्हाजेर मूड मारपाक गेलो चुकती म्हाका मातशी हांगासर तोंडाचेर मातशी बसली. आनी तो पुलीस कितें म्हणटा? पास कंप्लेन जाल्या ऑलरेडी. कंप्लेन केल्या आमी PI मेळूंक नासलो ते खातीर हांव गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकर. हालीच चिमला जाल्ले ग्रामसभेत मुखेल उदरगत प्रकल्प आणि थळाव्या शासनाच्या प्रश्नांचेर गावकऱ्यांचो खर विरोध जालो. अजय खोलकार सयत कार्यकर्त्यांच्या फुडारपणाखाला थळाव्यांनी सरकारान आदल्या ग्रामसभेच्या थारावांक आदार दिवचो अशी मागणी परतून केला. गावचो सैम आणि लोकहिताची राखण करपा खातीर आंदोलन चालूच दवरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. आम्ही लोकांच्या वांगडा आसात, सरपंचान उतर दिला. प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकल्पाक लागून चिमला ग्रामसभेक गावच्या लोकांचो खर विरोध जाल्लो. पर्यावरणीय नदरेन संवेदनशील आशिल्ल्या तळ्यार तळयेचेर आणि भोवतणच्या वेटलँड वाठारांचेर ह्या घडामोडींचो वायट परिणाम जावंक शकता असो हुस्को थळाव्यांनी उक्तायलो. जे अर्बन एरियाज आयज चिमलान डिक्लेअर करता ना नोटिफाय करपाचे ते ग्रामसभेन आणि विलेज ऑफ चिंबलजान आणि विलेज पंचायत सरपंचांनी सांगलेलं बाकीचे पंच ते अपोज करता म्हणून वेरियस ग्राउंड्स आहा जे आमी ऑलरेडी काल सांगलेले आहा. हो एक षडयंत्र कॉन्स्पिरन्सी आसा सरकाराची, तितून डायरेक्टर ऑफ पंचायती इन्वॉल्व आसा. कशें इन्वॉल्व आहा तुमकां सांगता. आयज जी ग्रामसभा घेवपाची आहा ती ग्रामसभा घेवपाक डायरेक्टर ऑफ पंचायताक रायटूच ना. सेक्शन 5 आणि सेक्शन 6 कितें म्हणटा की सरपंचान ग्रामसभा घेवपाक, इवन स्पेशल ग्रामसभा ऑर्डिनरी ग्रामसभा सरपंचान घेवपाक जाय. आता अप्रुवल ऑफ ग्रामसभा डेव्हलपमेंट प्लॅन फॉर द इयर 26-27 इज अ ऑर्डिनरी बिझनेस. हो स्पेशल बिझनेस न्हू, हो वर्सावस जाता. इट इज नॉट अ स्पेशल बिझनेस. कारण स्पेशल ग्रामसभा कित्याक घेवंक लायली आणि आयच्या ड्युटीचेर कित्याक घेवंक लायली, सगळ्या पंचायतीन कित्याक घेवंक लायली. ही ड्युटी आहा पळय सारकी तिने आपली जो डायरेक्टर आहा पळय त्यांनी फॉलो करूंक ना. आमी आयज अप्रुवल दिला सरकाराक की पयशे काड म्हणून. इतलो टायम एक्चुअली जानेवारी 26 हो GPDP अप्रूव्ह जाल्लो. GPDP अप्रूव्ह 2024 जाल्लो, परत आनी अप्रुवल कित्याक करूंक शकता. आणि आयज फाल्यां 29 तारीख लास्ट डे म्हणून खंयच्या कायद्यान बरयल्लें आसा, खंयचे तूं गायडलायन्स आमकां सांगता. पिपल्स कॅम्पेन आमी वाचता, 2008चो सर्क्युलर वाचता, 2016चो सर्क्युलर वाचता. तितून त्याचे DOP रायटूच ना ग्रामसभा घेवपाक आणि असो सर्क्युलर धाडपाक. जे आहा ही स्वराज पोर्टलार जेन्ना जो अप्रूव्ह जाता तो पोर्टलार तेन्नाच अप्रूव्ह करूंक जाय मार्चा पयलीं. मार्चान मागीर बजेट पास जावपाक जाय असो प्रोविजन आसा. सो आतां एप्रील मे जूनान तुमी आतां 3 म्हयने वर्साचे जाले आणि आता डिपार्टमेंट सांगता ग्रामसभा घेता. हे कितें म्हणजे तो डायरेक्टर आहा तो सरपंच जालो आता गावचो. सगळे 186 पंचायती तो डायरेक्टर आहा तो सरपंच जालो आणि तो कितें म्हणे हे नोटिफिकेशन काडटा. म्हणजे खंय ना खंय तेंकां हे बेगीच्या बेगीन फंड्स घेवपाक जाय जे गोंयसून येता. सेंट्रल फायनान्स कमिशन आनी स्टेट फायनान्स कमिशन बेस सगळे कामां चालू करपाक जाय. कित्याक मागीर इलेक्शन लागीं पावले, कोर्ट लागले, कामां करूंक मेळची ना. असो हो षडयंत्र इचून सुद्दां ते करप्शन करूंक सोदता. प्रकल्पांक न्हयकार दिवपी आदल्या ग्रामसभा थारावांक सरकारान मान दिवचो अशी मागणी केली. तशेंच निर्णय घेवपाक पारदर्शकताये विशीं हुस्को उक्तायलो आनी सगळ्या मुखेल उदरगत प्रस्तावांचेर अंमलबजावणी करचे पयलीं थळाव्यां कडेन चर्चा करपाचो हट्ट धरला. गांवाच्या पर्यावरण आनी भौशीक जमनीची राखण करपाक चिमलकार एकवटांत आसात. सरकारान थारावां कडेन आडनदर केल्या असो आरोप करून वादग्रस्त प्रकल्प अधिकृतपणान फाटीं घेय मेरेन आंदोलन चालूच उरतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिली. स्पेशल ग्रामसभा घेवची म्हणून अख्ख्या गोंयांत ही स्पेशल ग्रामसभा घेवची म्हणून निर्णय दिलो. त्या निमित्तान आयज सरकारी स्पेशल ग्रामसभा काढली आणि तेजेर डिस्कशन जालें आनी अप्रूव्ह प्लॅन जालो. लोकांचो डिमांड आसलो की काला म्युनिसिपल विलेजर्स हे हांगा आमच्या गांवांत लोक येयल्लो की आमकां एप्लिकेशन घातला की अर्बन नोटिफिकेशन दिला आणि आमी लोकांक सांगलें की
जो लोकांचो विषय आहा तो विषय आमी आमच्या कोर्टाची घेतला आनी आतां मिटिंगां सांगलें की आमी लोकां वांगडा आसा की अर्बन एरिया ही जावची न्हू म्हणून आमी आमकां डायरेक्ट अपोज केल्लो आसा आनी आमी फोर्टनायट आमची मंगळारा दिसा आमची फोर्टनायट मिटींग आसा फोर्टनायट मिटिंगेकूय आमी डिस्कशन करपाक चल्ले आनी लायक स्ट्रॉंग आमी अपोज म्हणून आमी हो मेसेज आमी धाडटलो आमी मिडियाकूय धाडटले आनी रायडूर पंचायतीक धाडटलो की आमी अर्बन हेका सपोर्ट करिना म्हणून आनी आमकां हो प्रपोजल घालतो आमी रिजेक्ट करून सगळी पंचायत वांगडा हय सगळे वांगडा आमी पंचायती सगळे फूल पंचायत वांगडा आसा आनी हेका बी आयज तुमी लोकांच्या उद्दान सांगल्यार तुमकां आतां आमी स्पेशली सांगता तें की हे फोर्टनायट मिटींग जावचे पयलीं तुमकां सांगता की तुमकां डायरेक्ट एक आमकां आतां हो एजेंडा नासलो धाडचे पूण आमकां रेजोल्युशन घेवन आमकां धाडचें पडटलें की असो मेमोरंडम येयलो आसा त्या न्यूजाचेर आमकां डिसिजन घेवचें पडटलें. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नुस्तेमाऱ्यांक साबार प्रस्नांनी रेवाडो घातला. सध्या उदकांत व्हडा प्रमाणात तयार जाल्ल्या हायड्रोफायटाक लागून नुस्तेमारीत समस्या निर्माण जाला. हे नितळ करपाची मागणी बऱ्याच काळासावन नेट धरता खरी, पूण परिस्थितीत बदल जाल्लो मात दिसना. नुस्तेमाऱ्याक ह्यो वनस्पती नुस्त्या बदला जाळांत मेळटात. देखून खारेबानात वाडिल्ले हायड्रोफायट नितळ करपाची मागणी थळाव्यांनी संबंदीत यंत्रणेक केल्या. फाटली 3 वर्सां सावन हाजेर आड नदर केल्ल्यान थळाव्या नुस्तेमारांनी खंत उक्तायली. नुस्तेकारांक सतावपी समस्यांचो रेवाडो आमचो रिपोर्टर रमेश नाईक रावतान उक्ताडार हाडलो. पळयात. आज आमी आसात ते आंबेली आसात आनी आंबेली जे फिशरमॅन आसात ह्या फिशरमॅनाक हे जे फाटल्यान विट्स येतात ह्या विट्साचो इतले त्रास जाता की तांकां न्हंयक वचो म्हूण ते मेळना, जाळ घालपाक मेळना, व्हडी व्हरपाक मेळना आनी ही विट्स जी खारेबाना वयल्यान न्हंयेंतल्यान थंय साकून येता न्हंयच्यान ती रिवर सालींतल्यान येतात आनी ह्या व्हडले रिवर साली मेळटा आनी थंयच्यान ही सगळी ह्या जाग्याचेर येतात. हांगा आंबेली म्हणटात आनी ह्या आंबेली फिशरमॅन जे आसात हे आंबेलीचे हे हांगा साकून ओसोळणाय वचपाचे ओसोळणाय फिशरमॅनाक त्रास जाता. म्हणजे हेजेर खंय तरी उपाय काडपाक जाय म्हण लास्ट टायम हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडलें पूण तें फायदो कांय जालो ना. कित्याक जे तरेन काडटाले ते अर्दगुटके काडटाले आनी उरलेले जें आसा हें अशें करून येवन आतां तांकां त्रास जाता. आज MLA जो आसा क्रूज सिल्वा वेळीचो हेणें आज इन्स्पेक्शन घेतले कडेन आसा आनी आज ते पळोवपाक गेले. आज ही काडपाची गरज आसा कित्याक हे जर काडना जाल्यार खूब म्हारग ठरता आनी ह्या फिशरमॅनाक जर हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन हांकां कालवां तिसऱ्यो बाकी जाळ घालतात ते हांगा ते सुद्दां घालूंक मेळना आनी तेंगे जाळी फक्त लागता हेच विट्स लागतात. म्हणूनच तेणी आज मागणी केल्या की बेगीच्या बेगीन एक काडची म्हणून. आज आमी ती ऑथॉरिटी एक जे कोण आयल्या तेंचे कडेन विचारून घेवया की हेका उपाय कितें काडपाचो उपाय कसो आसतलो आनी हे केन्ना काडपाक जाय हे आज तेचे कडच्यान विचारून घेवया. आ रहा है ना इसको मानसून से पहले ही जहाँ तक वीड्स है इधर वीड्स नहीं है, इधर चौड़ा है इसके लिए वीड्स नहीं है. जो जहाँ तक ये रुका हुआ है जहाँ होता है ग्रो होता है वहीं पे उसको मानसून से पहले ही निकालना पड़ेगा. नहीं तो फिर पानी का जो फ्लो बारिश होता है तो जब पानी का प्रेशर बढ़ता है तो ये सब पूरा इधर आता है. तो उसको रोकने का इलाज क्या है, कैसे रोक सकते हैं? रोकने का नहीं, उसको अभी वहाँ से जैसे हमको बारिश से पहले ही उसको निकाल के लेना है. हाँ वो तो आएगा ही, वो तो सब नेचुरल बंद है उसका जो वो नेचुरल है तो वो तो घास तो आएगा ही हर साल, लेकिन उसको पहले ही निकालना है तभी इधर नहीं आएगा. और जाली भी कुछ डाला तो हो सकता है इस पे? हाँ जाली ट्रेसबोम है, ट्रेसबोम आता है हमारे पास है और ट्रेसबोम डाल के कुछ हद तक रोक सकते हैं. वो भी पूरा टेम्पररी. हाँ टेम्पररी. पूरा प्रेशर आया तो भी नहीं वो भी काम नहीं करेगा. पानी का प्रेशर बहुत रहता है इसमें जब बारिश के टाइम. त्यामुळे आमगेली हे वर्सां आमकां इफेक्ट जाता हे विड्स येता त्या वर्सान आनी झाड देखून मारपा जाय तें प्रॉब्लेम. हे कितें जर ऑब्जेक्ट जाल्यार देखून हितून पोवपा देखून आमकां बरें डिफिकल्ट. भायर सोतो म्हळ्यार कितें सारकें आख्खी न्हंय बोलो आहा एक पोवन भायर सोतो म्हळ्यार देखून हितून डिफिकल्ट जातलें. आनी झाड देखून घातो जाल्यार तेका हें ना आमगे ती शेवत आसताय आमी भोंय घाताय न्हू सेफ्टी. एक झाड मारतले तेका भोंयन दवरताय आमी तें देखून हें बॉल जाल्यार आख्खें झाडू घेवन वयता
झाड आनी मेळना तुका पोतून हेजी बारा विटसा बारा आखे झाड वयता लॉस जाता पयलीं उदक येयलें म्हणजे त्रास जाता आमकां हे आतां आमगे भुरगे आमी सगळे काम करपाचें पोट भरता जाल्यार कितें जाल्यार न्हय गेल्यारूय मेळटलें कांटार बिंटार घेवन आमी पोट भरता तितलें मेळटा नुस्त्याक तेजें पोट भरपाचें आनी हें जालें जाल्यार आतां वयर पळय कितको लोक जियेतले ह्याच वर्सा जाला काय वर्सां वर्सां तें आनी दिसा सरान आवाज केल्लो कोण आयकता कोण आयकता तुमकां जाळे नुस्त्या वाट्याची हेच लागता हेच आतां पोनेलचो कितको पळय ते उबोनचो हाडून कितको तुम्ही वयता परत नुस्त्या राती गेल्ले भुरगे सगळे पोतलेले आख्खें झाड वाड घुसपोन पण आनी जाळय पिड्ड्यार जाता मागीर हय कित्याक तुमी कंपेसेशन मागता न्हू आमी मागताय कोत कोण कोराय मरे निवळ कोराय मरे बाबा हातून येयला तासून चोयलो आसतलें सगळे हिंगा ट्रेडिशनल फिशरमॅन याक्के रातचें काम करपाचें दिसाक काम करपाचें टायडा परमंटे काम करपाचें इतलो वस्त करीत आयिल्ले हाय आतां फाटलीं 3 वर्सां जालीं हें प्रॉब्लम हें कोताय फेस कोताय हें आतां पावसान दिसान 2-3 म्हयने तेंगे जोडपाचें जें ते हारयो दोताय आख्ख्या लायनीचे हार मारलो आसताय ते 2 फूट मारलो आसताय पायप मारलो आसता झाड आसताय त्या झाडां भितर हें सगळें हें वयता ते पायपूय मोडटाय तें झाड थोडीं तुणटाय तें साफ पासून करपा म्हणे हें फाटली 2 एसेंब्लिंगा पासून हें हाडलो आनी WRD मिनिस्टर हांवें रिक्वेस्ट केल्लें नेक्स्ट दुसरे फावटी जें खऱ्या बांदार कितें जाता तें थिंगा ब्लॉक कराय काड्या आनी वयर घालात म्हणून आतां म्हाका दिसता वर्सान वर्सा ते टेंडर घाताय थिंगा वर्सान वर्स टेंडर घाताय कोण खऱ्या बांदार मडगांव सायड जाताय काय बाणावली सायड जाताय पूण थिंग काम जाता काय जायना तें हांव नकळो ही आतां आमगे रिव आसा आख्खी भरलो आहा थंय आतां चिंचणीक गेल्यार आनी भरलो आसता आतां हाय टायड जातलें लो टायड हिंगाच नासतलें आनी आमचे ते नुस्तेकार माताय ते प्रॉब्लम हें फेस कोताय लास्ट टायम पासून डिमांड केलो जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन रातचे वयताय हेका लागून तांकां लॉस जाता तांकां कॉम्पन्सेट कराय म्हणून कित्याक वर्सान वर्सा ती झाड शिंवपा पडटा ते पोल घालपा पडटा सो ते मागीर ते फिशींग सोडटले हें करून सो हांवें डिमांड करता जातले आतां खऱ्या बांदा ते टेंडर घायलो आहे बेंगळावेच्यान टेंडर घायलो आहे जें कट कोताय थिंगा जे विड्स आहा थिंगा ब्लॉक करचें थिंगा काडचें वयर जमनीर घालचें आनी व्हरचें हें आमी पयलें सांगलेलें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. 12 गोंयकार विक्रेत्यांक पगार दिनासतना कसिनोच्या धन्यान आपलो व्यवसाय बंद केलो. हे संबंधित पुलिसांक परत कागाळी करून लेगीत कारवाय करूंक नाशिल्ल्याचे मुखार आयला. कायदो हो सगळ्यां खातीर वेगळो आसा वय असो प्रस्न उपरासपाक लागला. ह्या फाटल्यान तेको दिवपी सरकाराचेच मनीस आसा काय कितें अशें आनी कितलो तेंप चलतले, सामान्य लोकांनी अशेंच मरप वय अशा जायत्या प्रस्नांनी लोकांच्या मनात घेराव घातला. भाव ते खंय वतले हाजी पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचेर आसा. ताका बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचो. ताजेर कारण इतले सिरियस चार्जीस आसून सुद्दां तो आज मुखार भोंवता. ताजेर पॉस्को चार्जीस लागला पूण आज तो मुखार भोंवता. म्हयन्यांतल्यान एकदां खंय तो ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर येता. अरे तेन्ना तरी ताका धरात. थंय तो सायनींग येता एट ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन. त्या वेळार तरी ताका धरपाक जाय आनी ताका विचारपाक जाय ह्या लोकांचें कितें करता काय म्हणून. तुमकां सगळो ताजो ट्रॅक खबर आसा. तो खंय आसता, तो खंय वता, ताजे रेजिडेंस खंय. पण मुख्यमंत्री जाणून बुजून हे सगळे ऑथॉरिटीज जाणून बुजून ताका प्रोटेक्ट करता आनी आमच्या लोकांक फोंडान घालपाचें जें आसा हें सरकार करता. आतां अती जालें कारण तुम्ही अंत पळयला. आतां येणाऱ्या त्या काळान तुमचो अंत जातलो हें नक्की आसा. आमचे सगळे वेंडर्सांक आमचे गोंयकार स्टाफ आहा तशें भायले स्टाफ आहा तांकां आयज पासून फेब्रुवारीसान ते कंप्लेन करता. तांकां 15 म्हयन्याची PF मेळूंक ना. वेंडर्सांनी इतले बिलां दवरल्या 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख. तेंचो आउटस्टँडींग ऑलमोस्ट 2 ते 3 करोडा मध्ये जाता. वो मनीस जो आहा पळय हो क्रिमिनल मायंड मनीस. हो चिट्टी बाबू घंटा म्हणटा पळय वो येता एवरी टायम हिंगा गोंया येता खंय ना खंय बिझनस घालता पयशे दिना वेंडर्सांक स्टाफांक पावता. हेणें फर्स्ट टायम करूंक ना. हेचे पयलीं उपपाट केला तेणें. तेजेर पॉस्को एक्ट घातलेलो आहा. तेजेर
किडनॅपिंग चार्जीस घातलेले आहा तरी पूण आमचो सरकार ताका इतलो लायटली घेवन आमचो सीएम ताका घेवन केक कातोत्ता हे सारकी अशें जालें जाल्यार आमचो आख्खो सिस्टम फेल कळ्ळें न्ही आमी सगळ्यांनी मेळोन हे सरकारा कडेन मागणी करूंक जाय बाबा की हे आमचे वेंडर्स आहा आमचे स्टाफ आहा तांकां न्याय दिवचो म्हणून तेंचे पयशे काडून दिवचो थोड्यांचो आतां एटलिस्ट एक 10 जाणांचो धंदो बंद जाला ते इतले रिणां आहा पळय ते धंदो बंद जाला तेंचो तांकां इंट्रस्ट वाले सोदूंक येता थोड्यांचे माय पाय बरे ना ते टेन्शनांनी सरकारान कितें तरी करून तांकां मातसो न्याय दिवचो ही मागणी आमची जो रेव्हेन्यू लॉस आसा आज खंय तरी 14 कोटीचेर तेणे ह्या सरकाराक टोपी घातल्या पूण हे 14 कोटी तेणे जर टोपी घातल्या जाल्यार खंय तरी अंडर द टेबल ह्या लोकांक दिल्ले आसा खंय तरी लोकल आमदार ज्या मतदार संघान हो कसिनो येता हो आमदार ताका खंय तरी सपोर्ट करता म्हणून आमकां कळ्ळां आनी हेका लागून ताका खंय तरी प्रोटेक्शन मेळपाक लागलां हांव मागता ह्या सरकारा कडेन खंय तरी आज हो मुख्यमंत्री ज्याच्या कडेन गृह खातें आसा तो पूर्णपणे असफल जाल्लो आसा आज गोवा पुलीस हो पूर्णपणे लाचार रितीन ह्या सरकाराच्या अंडर वागता खंय तरी फक्त ऑपोजिशन आनी एक्टिविस्टांचेर केसी घालप आनी सामान्य जनतेचो आवाज सप्रेस करप हें कटकारस्थान हो सरकार चलयता गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया व्यावसायिक पिसो. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फुडल्या 3 दिसात गोयभर एकसुरे सुवातेर पावस पडटलो अशी शिटकावणी आयएमडीन दिला. जाल्यार 30 जून सावन परिस्थिती चड खर जावपाची शक्यताय आसा. फाटल्या 24 वरांत राज्यातल्या चडशा वाठारांत हळुवार ते मध्यम पावस पडलो. तरी गोंयाचे नैऋत्य पावस दुबळो उरला अशें हवामान खात्यान सांगलां. व्हड प्रमाणात पावस पडलो तरी लेगीत हंगामी तूट म्हत्वाची उरल्या. 30 जून सावन पावसांत चड वाड जातली आनी कांय सुवातींनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें घोळटले. ताचे वांगडाच मध्यम ते चड पावस पडटलो. फुडल्या सप्तकात तापमान 29 ते 32 अंश सेल्सियसा मदीं आसतलें. 3 जुलय मेरेन येलो अलर्ट. एकसुरे सुवातेर व्हड पावस. गोंयांत पावसाची तूट. 47% तूट जाल्या नोंद. तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. हे खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.